बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भावांनो भयणींनो, मरियमायेच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयार जावन आसाव आनी आज हो 8वो दीस जावन आसा नोवेनाचो. आनी ह्या वेळार ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळीं संगता मेळ्ळ्या आसा. आमच्या जिणे पयनार आमचे संगी रावून आमकां सोलोन वचो जेजू ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता. त्या स्वादीक जेजूक मोगान आमी स्वागत करया. गावन गीत स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका, उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंतांत राखून आसाय. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको खे 10 पान संको 150 पेज 153 खे 10. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपा लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगात दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयना सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नामा तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामा तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या जिविताचो सतराचो खाडोक पयस करचे आमच्या सुम्या. सर्गीच्या जन्वायेन आमचे मौन प्रकाशित करचे आमच्या सुम्या. तुका आमी नमान करताव, तुका आमी वंदिताव, आमचे जिवीत तुका आमी समर्पण दिताव. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञान्यांतू जनवाय दिता. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञान्यांतू जनवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. समय आमच्या लागीं तूं उलयताय, तुज्या दैवीक उतरान आमचे मौन आमचे काळीज उजवाडायताय. मात्र न्ही
पवित्र क्रिस्ता मुखांतर आमचे आत्मीक खाण जावन तो आमचे देताय दैवीक घटाय आमकां तुला पळयताय पुत्रान तुझ्या मोतभूज वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता पुत्रान तुझ्या मोतभूज वाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिता स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोप जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोप जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 अर्गा तुका समया भोगला तुका समया स्तुती तुका समया महिमा तुका समया आराधना तुका समया हालेलुया 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 बोपोई सक्रामेंताच्या या आराधना वेळार आमच्या देवाची प्रामाणीकपण वळखून घेवन ताची आमी वाखाणणी करूंक फावो दावीद राय कीर्तन 30 आनी 4 ह्या किर्तनांत सर्वेस्पराच्या प्रामाणीकपणाची वाखाणणी करून अशें म्हणटा सर्व काळी सर्वेस्पराक अर्घां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली सर्व काळ सर्वेस्पराक हांव अर्घां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता खालती हें आयकूं आनी संतोश भोगूं म्हजी सवय सर्वेस्पराची महिमा गाया संगता मेळोवन ताच्या नांवाची स्तुती करुया सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आखातांतलो म्हाका निवारता म्हजो सर्वेस्पर म्हाका जाप दिता म्हज्या आखातांतलो तो म्हाका निवारता म्हणसून 17व्या वळींतावन तो म्हणटा नितिवंत मनशां उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आखातांतली तांकां निवारता धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता नितिवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता सगळीं ताची हाडां तो राखता तांतले एक पर्यान मोडोवन वेचना आमचो देव आमकां स तराच्या वायटांतावन निवारता राखता सांबाळटा कित्याक तो आमचे थंय प्रामाणीक जावन आसा दावीद राय हें वळखून घेता आनी सर्वेस्परा देवाचें प्रामाणीकपण वर्णिता आनी ताका अर्घां दिता आज
ह्या बोपोय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमच्या जिवितांत सोम्याचे ते प्रामाणीकपण आमी वळखून घेवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H78 पान संको 107 पेज 107 H68. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. निरंतर तुझ्या घरांत रावून तुझी स्तुती करता ती परसा भागी जावन आसा म्हणटा देवाचे उतर. आज सुमेन आमकां हे भाग फाव केला ताच्या जरपणांत रावून ताची स्तुती करूंक ताका वाखाणूंक ताची महिमा गावंक हे भाग वळखून घेवन सम्याक आमकां समय समर्पण दिवन ताची स्तुती आमी करया ताका वाखाणया गर्ग आमी दिवया. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. सरकार सर देवदूत निरंतर देवाची स्तुती गावन आसात ताका वाखाणून आसात आणि आम्ही देवाची स्तुती गायत आसतना तो स्वर्ग सोन भोग जाता सर देवता संगी मेळोन मरियम माये संगी मेळोन संत भक्ता संगी मेळोन देवाची आमी स्तुती गावया ताका आमी वाखाणया ताची महिमा गावया. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಆನಂದ ಕೈಯ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ
ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सांजुआंचो वांजेल अवस्वर 15 हांगासर 18वी आनी 19वी ओळ. जेजू आमकां सांगता, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें म्हजो तांणी द्वेश केला म्हणून उगडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, हर एका मनशाच्या अंतस्करणांत एक तराचें झूज आसता. एक आंतरीक झूज म्हूण येता. आनी हें झूज खंयच्या विशयांत? सोम्यान दिल्ली शिकोवण कितें आसा, सोम्याची शिकोवणेची तत्वां मौल्यां कितें आसात तीं विसचिंगी ह्या संवसाराची तत्वां मौलां कितें आसात ही विसरून काडची. हाच्या मदें खंयचें हांवें विसरूंक जाय हें समजून घेवन तें विसरून करच्या विशयांत एक तराची झूज. एक खरो बरो निर्धार जिणेन करून सोम्याची तत्वां विसरून काडून चेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसाराची ती तत्वां तावन विरोध पळोवन येताच. आनी त्या विशयांत जेजू आमकां आज स्पश्ट सांगता. सोम्या खातीर आमी जियेत आसतना, सोम्याची तत्वां मौल्यां उखलून धरता आसतना विरोध पळोवन येवचें तें सहज म्हणटा जेजू. कित्याक ताकाच तें विरोध पळोवन आयलेलें. संवसारान ताचो द्वेश केल्लो आनी ह्या वरवीं ताच्या फाटल्या उदारांकी तें खंडीत आसतलें म्हणून जेजू सांगता. ह्या संदर्भार आमी कितें करूंक जाय? थोडे जण असल्या परिस्थितींत कॉम्प्रमायज करतात. कॉम्प्रमायज करचें म्हळ्यार हलटार जेजूच्या तत्वां तावन मौल्या तावन संवसारी तत्वां मौल्या कुशीन निसान वेतात. इल्लेशें एडजस्टमेंट करूंक पळयतात. पूण म्हाका भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता की जर सोम्याच्या मोगांत आमी थीर रावता, घट रावता, तर संवसाराचे खंयचेच संगती कितलेय बळादीक ते जावं दीत
ते आमकां सुमेतावन मेकळे करूंक शकनात. सांत पौलान रोमा घरांक बरयल्लें पत्र आमी वाचलें जाल्यार थंयसर 37 वळेतावन आमी वाचता, ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पातळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकचे ना. किर्तनकार आमकां सांगता, किर्तन 20 आनी 7 वळेंत, आवय बापूय म्हाका सांगता जाल्यारय सर्वेस्पर म्हाका वेंगेंत घेतलो. तळपटी विरोध मोगाचे न्हू, परके मनशातावनी खाशा मनशातावन लागशिल्ल्या मनशातावन येवंक साध्य आसा. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, आवय बापूय म्हाका सांगता जाल्यारय सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. किर्तन 118 आमी काडलें जाल्यार 22 वळेंत, जो बांदपानी नाका म्हूण उडयल्लो फातर तस्सो जालो कोणश्या फातर, ह्या मुल्या फातर. म्हाका उडास येता एका पुरब्याची काणी एका बुकांत हांवें वाचल्ली. एक गाडाव, म्हातारें गाडाव सोरोशें वेता वेता आसतना एका पोट्टू बांयक पडलें गे. ते पोट्टू बांयक पडल्या गाडावाक कितें करचें, त्या धनयान चिंतलें, सेक्टरान चिंतलें, या आनी उपकारा पडचें गाडाव न्ही, असो टायम जाला. त्या देखून कशेंय पोट्टू बांयन तें पडलें आसा न्ही, ताका थंयच पुरोवन सोडया म्हणून ताणें माती वयरतावन आशिल्ली माती घालूंक सुरू केली. माती घालतना त्या गाडावन कितें केलें, गाडाव वयर माती पडटा आसतना ताणें इल्लें हालयलें, अशें पापुडली माती सकड पडली. तशें माती घाल्ली 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 सकड माती पापून पापून ते रावलें. आनी अकरेक घाल्ली माती पुरा येता आसतना ती बांय पुरवून आयली, वयर आयलें आनी इल्लें वयर येतना गाडाव उडी मारून मागीर भायर धांवलें. मोगाचे बाब भयणीनो, विरोध पूण येवन सासता, पूण आमी तें पापडूंक सका जाय. इल्लेशें पापून गेलो जाल्यार सोम्यातय आमी सैत्यवन जाता. सोमी आमकां सैत्यवन करता. ताच्या हाताखाल आमी रावता आसतना आमी खंडीत जावन सलवनाव सोम्यातय आमी जिवंक शकता. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आज हे सत आमी वळखून घेता आसतना सोम्याक आमचे मदें आमी आपोवन तेच्या वाटेन आमकां सोलोवन व्हर म्हणून सोम्याक आमी मागया. आवो येशू देवा, दर्शन दे दो तुमारा म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया. आवो येशू देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा. आवो येशू देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा. तुम हो जग के प्रेमी दाता, तुम हो जग के प्रेमी दाता. सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार. जग के प्रेमी दाता, आवो येशू देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा. आवो येशू देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा.
तुम हो जग के मुक्तिदाता, तुम हो जग के मुक्तिदाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, जग के मुक्तिदाता। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा, दर्शन दे दो तुम्हारा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आमची सर मागणी ते सवा आमचे गरजो काळजाच्या त्रेक सोम्या समोर आमी दवरया. जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी उगडास पडून तांचे पासून आमी मागया, ताका मेहरकान दिवया. आज प्रत्येक जावं जल्मा दिवस संभ्रमतात. रेजिनाल्ड मरियानो फुटाडो दुबय तावनू, डॉन आनी डेनियल मॉरिस दुबय तावनू, सिल्वी लॉरेन्स कोएल्लो मँगलोर तावन. जल्मा दिसाचे शुभाशय आमच्या भाव भयणीक आमी पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वाद आज तांचेर मागता. तशेंच आज हांगासर आमकां खाजरी ज्या दिसा उगडास कडून संभ्रम सलोवच्या भाव भयणीन तांकां तांच्या जिविता पासून अर्घां दिवंक सगळा 25 वर्सां काजराची जिविता पासून देवाक अर्घां दितात. स्टॅनी आनी जेसिंता डिसोजा मालवानी चर्च मालाड तावन, जोसेफ आनी जेन डिसोजा तिरपूर तावन. आमच्या भाव भयणीचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वाद आज आमी मागता. सबार हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. तांकां लाभिल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जण अर्घां दितात. वेलांकनी मायेक लेत्ती लेविस पेदर रोड तावन, क्लेमेंट लोबो बाळोक जेजू अर्घां दिता मागुनी तावन, स्टीवन सलीन आनी कुटुंब अहमदाबाद तावन सम्याक अर्घां दितात. गॉडफ्री फेर्नांडीस हैदराबाद तावन बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत अर्घां दिता. अनिता वास माडेंतर तावन, डेल्मी सीमा डिसोजा पक्षिगेरे तावन म्हणल्या उपकारा पासत अर्घां दिता. तशेंच विन्सेंट डिसोजा पक्षिगेरे तावन सम्यानुतल्या सर कृपे देण्या पासत अर्घां दिता. तांचे संगी मेळून आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान गेल्या सर बऱ्यापणा पासत ताका आमी अर्घां पाठोवया. तशेंच आमची ते सावांनी गरजो कितें आसा आयच्या दिसाचेर सोम्या समोर आमी दवरया. हांगासर आमकां विविध तरांच्या पिडेशिरी नाशिल्ल्या भाव भयणींनी मागूंक सांगलां. विशेश तरांचे रीण आशिल्ल्या भाव भयणींनी मागूंक सांगलां. भुरग्यां पासत आय बापायनी मागोवंक विनंती केलेली आसा. विविध तरांच्या वायटा संपडलेल्या युवजनां पासत सबारांनी मागोवंक सांगलां. आज प्रत्येक जण आज मागता. मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब ताच्या देशा पासत USA तावन बऱ्या भलायकी पासत मागणी जाता. सिसिलिया डायस पुत्तूर तावन. तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सोय आज आमी प्रत्येक तरान उडास करया. तांकां सस्नाचो विशय आमी मागया. आज हांगासर आमकां प्रत्येक जाण मागोवंक सांगलेलें आसा. देवादीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे तावन 10 वर्साचो उडास आमी आज करता. देवादीन ब्रिजिट मॉरस किन्नीगोळी तावन मागता आमी आज. देवादीन लुईस आनी कार्मिन पिंटो, देवादीन फ्लोरीन पिंटो, देवादीन नेल्सन डिसोजा मुंबय, देवादीन मथायस सेरावो आनी विल्सन सेरावो निड्डोडी तावन. कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडटा. मस्करेनस कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागता. लेती लुईस उडास आमी आज काडून मागता. देवादीन फेबियन पेरीस बाट रुसै तावन, देवादीन चार्ल्स हेराल्ड लोबो बेंगलोर तावन, देवादीन आलिस ब्रिटो अमरनाथ डिसोजा कुटुंबान अंतरल्या सो आज उडास काडून मागता. मॅगदलीन डायना डिसोजा अंधेरी तावन मागता आमी. देवादीन मेरी लोबो, देवादीन बाप फ्रँकलिन लोबो, देवादीन साल्वादोर आनी स्मिता फेर्नांडीस, देवादीन साल्वादोर आनी जुलियाना फेर्नांडीस पहिल्या वर्साचो उडास करून मागता. देवादीन लुसी
रॉड्रिगस मॉडर्न तयारी मागता आमी देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सुडास कडून ससनसो विषय तांकां आमी मागया ससनसो विषय दी तांकां सोमया आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंकुंदी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतेन समाधानेन विषय घेवन दीत आमेन सगळ्याचे आशीर्वाद घेवया आमकां समय समय मुखार कालती करूया जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयता अंतरळी सुकण्याचो पोस करता तांच्या किसड आमचो मोग करता बापाय परी आमकां सांबाळता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवसर उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. एकूटाम जावन ह्या वेदी भोवती आमी जमल्या मोगाळ भाव भयणीनो आज आमकां आयच्या नोवेनाद्वारी मोरी आमकां जेजूच्या कश्ट मरणा आनी जिवंतपणांत सहभागी जावंक आपोवणें दिता. कश्ट आमच्या जिणयेचे एक अंश थोड्यांक चड थोड्यांक उणें पूण कोणाय की कश्ट सूख उरले नात. आमच्या कश्टांत आमच्या मोगाच्यांनी सहभागी जाल्यार आमचे कश्ट हळू जातात. मोरी देवाच्या हरिएका खामांत जेजूच्या हरिएका खामांत तिचेर जायते कश्ट आयिल्ले पूण तिचेर आयिल्ले कश्ट सर्व तिणें धैर्यान सोंसले आनी जिवंतपणाच्या त्या कामांत आनंदांत ती अर्थबरीत तिणें भाग घेतलो. आमकांय ह्या संवसारी जियेता आसतना मोरयेक मेल फंक्त जावन आमकां मुखार येता. जेजूच्या हरिएका कामांत आमी कशें आमचो हात दिवन हेरांक आमी सहाय करवेत म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो येमिसाचें बलिदान भेटोवच्या पयलें आमी आमचींच अंतस्करणां आमचींच काळजां मनाची झडती करया आनी पळोवन घेवया आमी एकामेकाक सहाय करच्या बदलाक एकामेकाचे पांय कितले तरी आमी वडल्यात, एकामेकाक आमी तूक लायलां तर ताचे बोगसाणें मागोवन आमी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भग्यांव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करून आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुत
सोमिया काकुटकर Krista kakutkar Krista kakutkar Somiya kakutkar Somiya kakutkar प्रार्थूया. सरपदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजातात. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय तें सगळी बरी देणी पसून वाडय. ती जणवायक राख आनी मैपसान बळसून दवर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. साम पावलोन कोलेसेकरां बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन क्रिस्ता थंय कोलेसोंत आसत त्या भाग्यवंत आनी विश्वासी भावा भयणींक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर मागण्यांनी तुमचे पासो देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्गां दिता. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेल्या भवता विशांत आनी सर्व भक्तां थंय सांबाळल्या मोगा विशांत आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सर्गार थावन एक बरवसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. नीज सुवार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या बरवशा विशांत तुमी जाणा जावयेत. अशें अख्ख्या संवसारांत तुमचे मदें ही सुवार्ता पावोवन फळ दिता आनी विस्तारता. देवाचे सुवार्थेचें देणें घेवन ताची खरी ओडवीक कितें म्हणून तुमी जाणा जाल्यार तो वळटावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहावा वराडी एपाफ्रासा तावन हे तुमी शिकल्यात. तुमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशांत म्हाका कळीत केलां. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुजे काकुळतेचेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसां. तुझे काकुळतेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसां. हांव जाल्यार देवाच्या घराक लागून वाडटा त्या जैतुनाच्या रुखा सारको. देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसां. श्लोक. तुझ्या काकुळतेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसां. तुज्या ह्या उपकारांक सदांच हांव तुका दिनवा आसतलो. तूं भोव कणवाळो म्हणून तुज्या भक्तां मुखार परगटतलो. श्लोक. तुझे काकुळतेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसां. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदेत आसल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सिनेगोगांतलो भायर सरन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणें ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावन तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली
आनी ताची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणाचेर विविध पिडागारांची मनशां आसलीं तांणी सक्टांनी तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्टांक गूण केली. सबारांचे भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हणून ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेस्तोवन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवडतच नर मनीस नातले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचजय म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी वांजलांत पळयता आसतना आमकां जेजू अपुरबायेची देख दिता. ताचे संगी आयिल्ल्या सगळ्यांक गूण करता. शिमांवच्या सासूमाईक तो गूण करता. उपरांत पळयता आसतना सबार जण जो कोण पिडेंत आसले ते जेजू सरशीं येतात आनी जेजू तांकांय गूण करता. मोगाळ भाव भयणीनो, कोणी जेजू लागीं येवं दीत. एकल्याक ताणें दाखयिल्लें या दाखोवन दिल्लें गुर्तू एकच, मोगाचो मैपसाचो, आनी तांची पातकां बोगसून तांकां ताज्या वेंगेंत घेवचो. खंय मोग आसा, खंय मैपस आसा, थंय जेजू संगी आसा. लुकाच्या 4थ्या अध्यायांत 18 वळेचेर जेजू आमकां अशें सांगता, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, दंशितेल्यांक सवकासाई बसोवंक म्हाका ताणें धाडला. ये उतर जेजूच्या जिणयेंत तो रुथा करता. जेजूच्या जिणयेंत तो वय करता आनी जेजूची जिणी हेरांक प्रयोगाक पडचे पर्यंत तो दाखोवन दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, मरियमायन जेजूक हरियेकांताचेर ताजो सांगात दिलो, कित्याक जेजूक लक्षिल्ल्यान ती वळखली. जेजूक लक्षिल्ल्यान ती वळखली आनी ताज्या सांगाता हरियेका मेटांनी ती सरली. आज आमकां जेजू लोकांक कश्टाल्लें पळोवन तांच्या हरियेका मेटांनी तो सांगाता चलता. तांच्या कश्टांत तो बगीदार जाता, तांच्या संकश्टांत तो बगीदार जाता आनी आयिल्ल्या हरियेका व्यक्तीक तांची पिडा गूण करन तो ताची सांगात तांकां बसयता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां जेजूचो सांगात जाय. पण आमी आमचे भाव भयणी कश्टांत आसतना आमी आमच्या भाव भयणींची सांगात दितावंगी. आमच्या भाव भयणीक तांच्या कश्टांत तांच्या संगी बसून एक उतर उलयतावंगी. जेजूक आपडूक सबार जण आयले आनी तांची सर्व पिडा गूण ताणें केली. आमी आमच्या भावा भयणीक या त्या पिडेंत आसतना आमी तांकां आपडूंक वेतावंगी, या आमी जेजूक आपडूंक आनी आमी आमच्याच पिडेंतावन गूण करूंक मुखार सरतावंगी. असली सबार सवालां आमी केदाळ आमचे लागीं विचारता.
जेजू आमकां ताजें जाप एकत्र दिवचें. एखाद्या वेळा आमी माया मोगान माई पसान केदाळा आमी जेजू संगी येता या आमच्या भाव भयणी संगी येता आमी ती पिडा तांचे कश्ट उणें करूंक शकता. तर मोगाळ भाव भयणीनो जेजूची देख आमी घेवया. पिडेंत शिडेंत जो कोण आसा तांची आमी भेट करया. पिडे शिडेंत जो कोण आसा तांकां आमी आमच्या रितीने सहाय करया, हेल्प करया आनी जेजूचेंच तें उतर हेरांत थंय परगट करूंक आमी मुखार सरया. पावुंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची. मोगा स्वरूपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भजिनी आमची. कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मंत तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमचे नक्या पयस बजादा भाग सर्विस्पोर म्हणून घे. जिवा देवा पवित्र बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णेन आमकां फावूक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्विस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. पृथुमेर ताका वाखणटात तारण मेळिल्ली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नवी बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक दणुनी देणी पवित्र कर मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनीक खरराचें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
Bavarta so good परगटूयाम. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतो. बाप्पा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिबेताचो उंडो आनी सडबणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय खर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो ढास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पीटर पॉल आमच्या घोवळे बाबा आणि सगळे याचगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाढय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकोळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बऱ्योशा नत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पतकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगासून एकवटचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्व सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तचे कूड आनी रगत मेळटलो समेस्तान ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. काळीज मुझे राखून आसा सुमया तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांत या आकाश तुजो पांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बस. प्रार्थुया
करुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रेतीमोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणींची साखरी करूंक आमची उमेद सडोन वचूं. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज नोवेनाचो 8वो दीस आमी समरमता. मोरी माय आमकां जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणांत सहभागी जावंक आपयता. आमकां कळीत आसा कश्ट जिणयेच्यो अविभाज अंश. थोड्यांक सड थोड्यांक उणें पूण कोणायक कश्ट सुकले नात. आमच्या जिवितांत आमच्या मोगाच्यांनी सहभागी जातात ते दळ आमकां आमचे कश्ट सोसूंक आदार जाता. मोरी माय कुर्सा मोळी देवा बापाच्या कुशेक कलते मान घालता आनी आपणाकच कलते केल्ल्या आपल्या पुता जेजू संगी सडवणेच्या येवजणांत वांटिली जाता. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्याच मोगाच्या मनशां मदें आनी मोरये मायाची देख घेवन आमी एकामेकाक उपकाराक पडची दिसली व्यक्ती आमी जावया. आमी मोरये माया लागीं आज मागता आसतना आमचे सर्व कश्ट मोरये माय जेजू लागीं मागोवन आमच्या कुटुंबांत संतोष येवच्या खातीर मागया. आमपासो तुवें नाते कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजोंचे खातीर प्रार्थया. ए मोगाळी बाळोक मोरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजीं भुरगीं व्हडा संतोशान तयार करता आसतना तुवें तुज्या पुता जेजूच्या कश्टा मरणांत लक्षिल्ल्यान वांटो घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या आनंदांत देवाची जणवाय आमच्या जिवितांत क्रिस्ताच्या पास्काच्या गुटाक सहजल्ले करूंक आनी एक दीस ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवन तुजे संगी बापाक वाखाणूंक आमकां तुजो आदार दी. या आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोरिये हो गोळसिया तिका वर्णिया गायांतीचे सोडून सर्गारा स्ते भरून मोरिये हो गोळसिया मोरिये मोरिये हो गोळसिया